Hello guys, welcome to my channel Priya's Little World. कशे आहे तुम्ही सगळी? आम्ही आहे बरी आणि आज आम्ही करूया चिकन लॉलीपॉप. सो तेंचे इंग्रेडियंट्स किती आहेत ते चोया अँड लेट्स गेट स्टार्टेड. लॉलीपॉप करपा पयलीं ते आमकां जिंजर गार्लिक आनी चिलीज पेस्ट जाय. सो हांगा 2 टेबलस्पून गार्लिक घेयला, 1 टेबलस्पून जिंजर आनी 2 धाकट्यो चिलीज घेयल्या. तो फायन पेस्ट करूया हेजो. ओके, सो 2 टेबलस्पून उदक घायला. ओके, ग्राइंड करपा बारीक पेस्ट करून. तो पेस्ट रेडी आहा जिंजर गार्लिक आनी चिलीचो. ओके, हिंगा हांवें 6 कश्मीरी चिलीज घेयले. ते हांवें 30 मिनट्सचे गरम उदकां सोक करून दवरले. ओके, सो आतां हेजो ग्राइंड बारीक पेस्ट करूया. चिली पेस्टूय रेडी आहा. ओके, आतां तुमकां हांव चिकन लॉलीपॉप ती कितको हें कोत्ता तें दाखयता. ओके, हांवें सगळी हेसली घेयले. ओके, हे मोको हेसली आहलो म्हूण हांवें हेसो घेयले. सो हांव दाखयता कितको लॉलीपॉप करपा ते. ओके, सो एक घेता फर्स्ट. सो हेचो हें घेयला एक आनी हितून ती 2 बोन आसताय. सो ते आमी ते फायंड आवट करता हुंच हाय ते. सो हेचो सो हें कितें करपाचें, दोनूय सायडीन कट करपाचें. ओके, अशें करून मातशें क्लीन करून घेता. दुसरे सायडीन मातशें करूया. मातशें त्रास पडटा आहे फुडें मागीर खावपा बरें लागता न्ही, तेजेतून करपाचें. ओके, एशें को जातलें दोनी. सो हो खातो भायर काडूं जाय आमकां. ओके, सो तो प्रेस करून सायडीन तेका अशें करून दवर. तेशको पूल करपाचो. ओके, अशें काडलो हो भायर उडोवपाचो आनी हें आतां वयर आहा न्हू अशें करून तेका अशें क्लीन करून घेवपाचें. अशें करून हें कर. सो रेडी आहा. ओके, आनी एक दाखयता तुमकां. ओके, आतां सगळीं कोण घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां तो मसाला कितें करपा येता. ओके, दाखयता. जालें फायनली केलें. हात बी दुखोन येयले मुगेले. तुमकां तरी जायना जाल्यार तुमी शॉपाचेर पासून रेडीमेड ते मेळटाय, कोण दिताय ते हाडूं जाता तुमच्यान. ओके, बट हांवें केलो तो बेटर तुमी ट्राय कराय पयलें जाता जाल्यार. ओके, सो आतां आमी ताका मसाला लायतना मॅरिनेट करपाक न्हू ते रेडी करुया आतां. सो फर्स्ट आमी चिली पेस्ट घेवया. तो आमी तो चिली पेस्ट केलो न्हू पळय. सो जस्ट 1 टेबलस्पून घालपा तो. ओके, 1 टेबलस्पून. मागीर तो आमी जिंजर गार्लीक आनी चिली घालून पेस्ट केलो न्हू, 1 टेबलस्पून तो घेयला. ओके, सो थिंग ते बोला हांवें ग्रीन चिली गार्लीक आनी पेस्ट जिंजरा पेस्ट घायला आनी चिली पेस्ट घायलो तो आमी रेडी केलो तो 1 टेबलस्पून. आतां हितून उलो आमी हे 4 इंग्रेडियंट्स घालून ते मिक्स करपाचे आतां. ओके, सो विनेगर घेयला हांवें 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, केचअप केला हांवें 1 टेबलस्पून आनी सॉल्ट केला 1 टीस्पून. सो हितून घालया आनी हांव सोमतें मिक्स करता आनी दाखयता तुमकां. मिक्स करून जाला. आतां आमी चिकन लॉलीपॉप केलो न्हू तितून आमी ती आतां सगळीं अशें करून मॅरिनेट करुया. ओके, तो मागीर शेप मागीर दिवपा जाता. ओके, व्हड प्रॉब्लम ना तेका. सो मॅरिनेट करुया आतां. सो हेचो ते मॅरिनेट केला जालें ते आतां मॅरिनेट करून. ते न्हू एटलिस्ट लायक ओवरनायट बी उरलें जाल्यार बरें लागत तेका. बट तुका सारको टायम ना जाल्यार 30 मिनट्स पासून दवराय. सो आय डोंट हॅव टायम, सो हांव 30 मिनट्स दवरता तें.
सो आफ्टर 30 minutes हांव मेवता तुमकां ओके. सो आमगे तें लॉलीपॉप्स मॅरिनेट जाता म्हळ्यार आम तेजे बॅटर ते टीप करपा न्हू तो रेडी करुया ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हिंगा हांवें हेचो 4 tablespoon कॉर्नफ्लावर घेयला, 6 tablespoon मैदा घेयला ऑल पर्पज फ्लावर, 1 tablespoon रायस फ्लावर घेयला. आम तो चिली पेस्ट रेडी केलो न्हू सो तो 2 tablespoon एड करतलें तो. टोमॅटो केचप घेयला हांवें 2 tablespoon, 2 tablespoon जिंजर गार्लीक आनी चिली पेस्ट केलो न्हू हांवें तो घातलें. 1 teaspoon हांवें विनेगर घेयला, 1/4 teaspoon हांवें ब्लॅक पेपर घेयला, 1/2 teaspoon हांवें 5 स्पायस पावडर घेयला. वो हांवें स्टार्ट करचे पयलीं हांवें इंग्रिडियंट्स तेजे घायलो हाय थिंगा ओके. सो तुमचो आनी तें हें कोराय. 1/2 teaspoon सॉल्ट घायला, 1/2 teaspoon बेकिंग पावडर घाता, 1 teaspoon सोया सॉस आनी हेचो हांव एक घातलें तो. आनी आतां तें इल्लेशें हांव 60 ml उदक घेयलें टोटल, बट हांव इल्लेशें एड पयलीं कोतलें आनी तें पयलीं हांव मिक्स कोतलें ओके. बॅटर करपा तेजो चडूय दाट आनी चडूय पातळूय करपा न्हू ओके. सो चोय मिक्स कोन्न जालो. सो म्हाका आख्खें 60 ml उदक लागोला ओके. सो अशें करून पेस्ट जावपाक तो ओके. सो आतां आमगे तें चिकन लॉलीपॉप दवरलो आहा तें घेवन येवया आनी बॅटरा बुडून डीप फ्राय करुया. सो तेजे कलर पासून चोवपा हातून आनी तो चिली पेस्ट केलो न्हू तेच तो कलर येयला तेका ओके. सो हांवें तो कलर बी कांय एड केलो ना ओके. सो लेट्स स्टार्ट फ्रायींग इट. सो हेचें हांवें तेल तापोवन दवरलें, तापलें तें आनी आमचें लॉलीपॉप मॅरिनेट करून दवरलो तें. सो आतां एक घेता आनी आतां तो आतां डीप करता अशें करून. आतां डीप केलो मी अशें करून तेलां सोडपाचें आनी फ्राय करपाचें. गोल्डन ब्राउन जावप पासून बरें मातशें फ्राय करून घेवया ओके. सो हेचो रेडी आहा तो जावपाक जायचो ओके. आनी आतां तांकां प्लेटींग करता ओके. तांकां ऑयल बी लायता फायनल हें दाखयता तांकां. येसन हांवें सांगतें ओके. तेणें सेजवान नाखून तेका सॉस तेणें केचप घेयला. Eat properly and tell how it is. Spicy, everything okay? Good? Okay, so enjoy. So it's नावन बी येयला मातशें एंडींग घेवपाक. ऑल्सो प्रिंसन हा एज व्लॉगिंग आयज कांय केलें ना व्लॉगिंग जस्ट रेसिपी शेअर केली ओके. तेजे जिवा मातशें बरें ना आसलें म्हाका कांय करूंक मेळना. सो तेका लागून म्हणलें जस्ट रेसिपी शेअर करता सायड वयचय. आनी तुम तरी मुगे आयची चिकन लॉलीपॉपा रेसिपी लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला आजून कोणें सब्सक्रायब केलां न्यू आहाय ती मातशें प्लीज म्हाका सब्सक्रायब कोराय. आय नीड युअर सपोर्ट प्लीज 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 सब्सक्रायब टू माय चॅनल. आनी तुम ते चिकन लॉलीपॉप ट्राय कोराय आनी म्हाका सांगाय कमेंट बॉक्साक केस चलते ओके. टिल देन विल टेक केअर एंड सी ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग एंड बाय बाय. से नानू बाय. Say bye. Show hand.